हांव बार्देस बाजाराचो रिप्रेझेंटेटीव, बार्देस बाजार डायरेक्टर. सीएमा वांगडा मिटींग जाल्या उपरांत सीएमा कडेन खुबशे प्रॉब्लेम आमी दवरले. आमकां एक मेन प्रॉब्लेम आहा तो सप्लाय चेन. कारण आमच्या गोंया कडेन सगळे प्रोडक्ट आसना, ग्रोसरी आसना, आमकां ती आयदर पुणा, कोल्हापूर आनी खंयसून भायर वचून हाडची पडटा. ताका लागून ते एक परमिशन मागला, ते ताणें पळयता म्हणून सांगलां. नंबर 2 ताजो सामको तो पॉझिटीव आहा. ताणें सांगलां की लोकांक जाता त्या प्रमाणे तुमी सप्लाय दियात म्हणून, पण एकच गोश्ट लक्षांत दवरात की डिस्टन्स दवरतले म्हणून. तेज्या भायर शॉपां ओपन अशी करप ना. सो आमी आतां डिसायड केला ते कोणाक जे जाय तांच्यांनी वॉट्सॅपाचेर आपण ऑर्डरी धाडच्यो विथीन आमचे एरिया ती जाल्यार तांच्यांनी येवन मागीर कलेक्ट करूं येता. अशा पद्दतीन हें जाला. आनी सीएमान सांगलां की आनी एक 4-5 दिसांनी आपण पुन्हा एक स्टेटमेंट करता म्हणून. हें सद्या टेम्पररी हें करपाक. हेजो अर्थ असो न्हू की 21 तारीख पर्यंत सगळें बंद नासतलें अशें न्हू म्हणून. हाजेर विचार जातलो अशें ताणें आतां अशें तेजे फ्रँचायझी स्टोर आसा तेजें कितें जातलें सर? फ्रँचायझी कडेन तांचे कडेन स्टॉक आसा तांच्यान दिवं येता. स्टॉक जर तांचे कडेन आसा दिवं येता. फक्त एकच गोश्ट सीएमान सांगल्या, पीएमान सांगल्या आनी आमीय सांगता लोकांक कीप डिस्टन्स आहा पळय तो दवर आनी काम करा. कारण ते खंय स्प्रेड जावं येता म्हणून अशें कांय ना. लोकांक पॅनीक करपाक ना, लोकांक मदत करपाकूच सगळे तयार जाल्या आनी म्हणूनच आमी आयज सगळे हांगा डिस्ट्रिक्टीन येयल्ले आसा.